काँग्रेस पक्ष स्वबळार वेंचणुकेक तयार आसा। खंयच्याच पक्षाकडेन गठबंधन करिनासतना स्वबळार लढपाक काँग्रेस तयार आसा म्हण लुईझीन म्हणटा। पणजे पत्रकार परिशदेंत लुईझीनान आपल्याच फुडाऱ्यांचेर फोग काडलो। 5 वर्सां पक्षा खातीर कांयच करिनासतना आतां दिल्लींत टिकेटी खातीर लॉबिंग करपी काँग्रेस फुडाऱ्यांक लुईझीनान बरेच उजरायले। शेनवारा सांजे आपल्या घरा लुईझीनान नावेले सावन आपूण वेंचणूक लढयतलो म्हूण घोशणा केली। कितलेशेच म्हयने तो हाचे विशीं कांयच निश्चित सांगिनाशिल्लो। As far as Goa is concerned, we worked with all the 40 constituencies. Initially, when I came, that is 2 years back, they wanted to divide, give so many seats to so and so, so many seats. I was only pitting our sitting MLAs whether they will get any seat left for them. But if you were supposed to divide so many seats to this party, that party, I had no role to build the party. You understand? Therefore, even though people criticize me, they threw all sort of bullets on my chest, I said my job is to build the organization, build young leadership, build new faces. If I have succeeded, it's fine. If I have not succeeded, also it is this, but effort worth doing. Today they realize that these fellows who had no time to come to the Congress office, they have found time to go to the Delhi office. That means Congress is a rising phoenix. भाजप सरकारान गोयची आर्थिक स्थिती पेड्डार केल्या। काँग्रेसीचे धोरण आणि तरणाट्यां खातीर रोड मॅप रिलीज करतना लुईझीन उलयलो। इको फ्रेंडली तशेंच बरे प्रशासन, गोंयाक शिक्षण हब करप आणि गोयच्या तरणाट्यांक नोकरी दिवपाचेर भर दितले म्हूण लुईझीन उलयला। We want environment friendly tourism, but more important, we want ethical tourism. Ethical tourism will be the main plank of our vision document. If things have gone astray, yes, you should have a courage to say, stop it. No drug tourism, no casino tourism, no prostitution tourism. Today, we will say 100% employment to our youth. We have created employment, but we have not trained our manpower to harness this employment 100%. That we want to make Goa a model administered, people-friendly administration. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि निलेश परवार। इलेक्शन कमिशनान पब्लिश केल्ल्या वोटर लिस्टात कुडतुलेसांव जाल्ल्याचो गोवा फॉरवर्डाचो आरोप। इलेक्शन रोलांत कुडतरेंतली 53 नांवां खंय फातोड्डे मतदारसंघात घाल्यात। ती जशाक तशी कॉपी पेस्ट केल्यात अशें गोवा फॉरवर्डाचो मोहनदास लोलयेकार म्हणटा। अशें गोंयभर जालां आसुंये असो ताका दुबाव। इलेक्शन कमिशनरान ताची चवकशी करची अशें तो उलयला। इलेक्शन कमिशनरान काल रोल पब्लिश केले, म्हणजे पब्लिश केले ते काल मेळ्ळे आमकां। आनीक रोल मेळटरीर आमी जेन्ना फातोर्डेचो रोल चेक केलो, फातोर्डा आनी कुर्ताचो, तेन्ना आमकां एक लक्षात आयलें की सबंद गव्हर्नमेंट यंत्रणा बीजेपीन आपल्या त्या रोलाचे हे रिगिंग करपाक यूज केली। ताचे हांव एग्जांपल दिता की कुर्तरीची जवळ जवळ 53 वोटर्स डायरेक्ट फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सीक ऍड केले। हातूंत इलेक्शनाचो ऑफिसर जो SDM म्हणून काम करता तो आणि बाकीचे जे BLO सकट सगळे जे आसात त्या सबंद यंत्रणेक राबोवन ताणें जे केला हे फक्त आमी फातोडेचो हे जो आसा तुगेलो रोल आसा ताजे वयल्यान आमकां लक्षात आयलें। पूण म्हाका दिसता की सबंद गोंयभर हीच पोजिशन केल्ली उरतली। कुर्तरेची जी नांवां आसात ती कुर्तरेच्या तशा तशी काडलात आणि जवळ जवळ पेस्ट म्हणटा तशी हांगा केला, म्हणजे घरा नंबरा सकट हांगा शिफ्ट केला। फातोर्डा येतरीर शिफ्ट जावन तांकां नवे नंबर दिले किंवा ताणें रेसिडेंस चेंज केले अशें कांय जालें ना। हाचो 2 अर्थ जातात की एक डिलिमिटेशन करतना जो रायट ना आसतना कुर्तरीचो एक पार्टच काडून फातोर्ड्याक लायलो। आमकां डावट आहा, गोवा फॉरवर्डाक डावट आहा की हे सबंद गोंयभर जंय जंय तांगेले कॅन्डिडेट वीक आहात थंय थंय ताणें हें केलां। तांकां खबर आहा की कुर्तरी मतदारसंघाक तांगेले वोटर दोन फायदो ना, सो ते वोटर जर हांगा हाडले सिलेक्ट करून फातोर्डा हाडले तर फातोर्डा तांकां फायदो जावंक शकता। हाजी थोरो इन्क्वायरी जावपाक जाय। इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया हाणें हाजी टोटल इन्क्वायरी करपाक जाय। जे जबाबदार अधिकारी आसात तांचे कडच्यान काम काडणे घेवपाक जाय, तांकां सस्पेंड करून तांची इन्क्वायरी जावपाक जाय।
मतदार यादीक 2 कारणां खातीर बदल जावपाक शकतात. एक कारण इज की मतदार पळय आसा तो एक एरियेंतल्यान दुसऱ्या एरियेन वता, एक कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान दुसरी कॉन्स्टिट्युएन्सी वता रावपाक, सो ताजें नांव चेंज जाता. आनी दुसरी चेंज जाता तें डिलिमिटेशन जाता तेन्ना. जेन्ना डिलिमिटेशन जाता तेन्ना एक कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर मतदार यादीक बदल जाता. हांगा दोनूय गोश्टी जाल्यो नात. तो मतदार पळय आसा ताणें आपल्यालें घर तेंच आसा आनी डिलिमिटेशन तर जालेंच ना. सो जो पळय इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर पळय आसा, एसडीएम नाल्यार कोण बीएलओ नाल्यार कोणी, तांकां अधिकार ना डिलिमिटेशन करपाक कॉन्स्टिट्युएन्सीचे. सो दिस लुक्स एज इफ those officers have done the delimitation of Kutturi and Fatorda constituencies on their own. घेऊया एक ब्रेक.